ऑस्कराक नामांकित युक्रेनियन सिनेमा डॉन बासान जोडलो इफ्फीतलो भांगराचो मोर. मल्याळम सिनेमान जिखले 2 मोर. 9 दिसांच्या फिल्मी फेस्ताचेर पड्डो. झोन बदलपाचे तरतुदी काँग्रेस दितली कोर्टान आव्हान. गोंय काडला विकपाक, विरोधी पक्षाचो आरोप. चिमलाचो सामाजिक वावुरपी प्रवीण चोपडेकाराचेर हल्लो. बांबोळे हॉस्पिटलात उपचार चालू. पोलीस सोदतात हल्ल्या फाटलें कारण. मोपाच्या 14 धनगर कुटुंबांचे केले पुनर्वसन. थळाव्यांक नोकऱ्यो दियात. बाबू आसगांवकाराची विमानतळ कंत्राटदाराक शिटकावणी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. 49व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलाचो बुधवारा पड्डो पडलो. फेस्टिवलांत फकत बरी बरी फिल्मां पळोवपाक मेळ्ळी वा संवसारांतल्या फिल्म प्रतिनिधींनी हजेरी लायली अशें ना, जाल्यार पूर्ण यादी ह्या महोत्सवांत जागयल्यो. निमण्या दिसा जाल्ल्यो हेर कार्यावळी आनी इनामां भेटोवपाचो सुवाळोय देख दिणो जालो. फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हो पुरस्कार भेटोवन लेखक सलीम खानाचो भोवमान केलो. सलीम खानाचे वतीन हो पुरस्कार ताचो चलो अरबाज खानान स्विकारलो. ऑस्करा खातीर नामांकन मेळिल्ल्या डॉन बास फिल्माक उत्कृश्ट फिल्माचो मान मेळ्ळो. 9व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात सिनेमोगींनी गर्दी केल्ली. बॉलिवूड अभिनेते, गायक आनी नर्तकांनी आपली अदाकारीन पळोवप्यांची मन रिजवण केली. बेस्ट डेब्युटंट फिल्म रेस्पेटो. ज्युरी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड सलीम खान. बेस्ट एक्टर फिमेल एनास्टासिया पुस्तो. फिल्म व्हेन द ट्री फॉल्स. बेस्ट एक्टर मेल चेंबान व्हिनो ई मार योर. बेस्ट फिल्म डॉनबास. बेस्ट डायरेक्टर लिजो जोस पेल्सेसी. कांय प्रतिनिधी आनी निमंत्रितांक इफ्फी कसो लागलो ते गोवा 365 जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. पळयात तांचें निरीक्षण. Well, unfortunately, I would say that organization became much worse. It's chaotic and disorganized, and there were quite a lot of issues in terms of security, booking, online functioning of the system. So I would say that this year is a little bit worse than the previous one. So are there any movies or any this master classes that you attended this year? I mean, obviously, yeah, I've visited quite a lot, not master classes, but yeah, I've seen quite a lot of films. हाँ, एंजॉय करूँ, पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा मैनेजमेंट थोड़ा मुझे वीक लगा. कहाँ पर वीक लगा सर आपको मैनेजमेंट? लाइक टिकट काउंटर में जब हम लगते थे लाइन में तो कोई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था कि कोई टिकट वाला को फर्स्ट टाइम मतलब पहले जाना चाहिए, तो विदाउट टिकट पहले चले जा रहे हैं. तो ये अधिकतर कला एकेडमी में ज़्यादा प्रॉब्लम गई, लेकिन बाद में सब सॉर्टेड हो गया, फिर प्रॉब्लम नहीं गई. The festival is big and there's a lot of good films happening. However, I think sometimes I tried to find some information and it wasn't so easy. So some people were complaining about that. So I'd like to say, but in general, it was a great experience. So any movies you watched sir till today? Today? Yeah. Today I didn't watch any movies. I'm gonna watch the closing film. The closing, where is it? Sealed Lips. Yeah, this is what I'm gonna watch today. So anything you would expect next year from IFFI, sir? If I have to give them a tip, everything was great except that I would like to see more like a space where the filmmakers can meet and have a drink and meet each other. And but because you know, as filmmaker, when you come to a festival, this is exactly what you come for, to mingle with other people and meet filmmakers and make connections for future works. So I would love to see a space there, you know, allocated for this purpose. Not just like the food court here, because the food court you have everybody there. Just a place where, you know, always open for filmmakers to come, have a drink and talk like in a nice setup. गोवा 365 ब्युरो पणजी. TCP कायद्यातले झोन बदलपाचे दुरुस्तीक आव्हान दितले अशें काँग्रेस म्हणटा. सरकारान गोंयची सगळी जमीन विकपाक काडल्या अशें TCP कायद्यातले हे दुरुस्ती वयल्यान दिसून येता असोय तांचो आरोप. TCP कायद्याच्या दुरुस्तीक लागून 2021च्या प्रादेशीक आराखड्याचे म्हत्व कमी जातलें अशें GPCCचो म्हणयारो तुलियो डिसोजा म्हणटा. The government has notified in their change in zone amendment that at any time after the regional plan comes into force,
A request from any person for change in zone shall, after carrying out surveys, the board will consider such changes. It means that the whole of Goa is for sale. And it looks very sad that the whole of Goa is officially for sale. हे फक्त दिसता आमकां की गोंयकारपण आमी विकून आमी येता ते पिढीक आनी कांय दवरपाचो हितून यत्न ना. बट आय हॅव टू ऑल्सो सावंड a small caution, if not a warning, to all such people who are trying to corner land by the virtue of this amendment. Please be informed that this amendment is never going to stand the test of the law. It is going to be challenged and this is going to be thrown out. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गॅस सिलेंडर म्हणल्यार कुटुंबाचो प्राणवायूच. ताचे मोल हिसपा भायर वाडला देखून सिलेंडर घेवप सर्वसामान्य लोकांक परवडना. बुधवारा आपाच्या बायला गटान मडगांवच्या नागरी पुरवण आणि गिरायक वेव्हार कार्यालयाकडेन येवन हे दरवाडीचो निषेध केलो. गॅस सिलेंडराचे मोल 50% देवयात अशी मागणी करपी निवेदन तांणी खात्याच्या निरीक्षकाक दिले. सिलेंडराचो दर इतलो वाडला की सर्वसामान्य मनशाक तो फारीक करप शक्यच जावचें ना. म्हाल आणि सेवा कराच्या माध्यमांतल्यान ही दरवाड नियंत्रणात हाडची अशें ह्या बायलांनी मागलां. मोदी सरकार, फटिंगपणाचं सरकार, आम आदमी पार्टी मारोग मारोग गॅस करता, भुरग्यांक आमच्या उपाशी मारता, मारोग मारोग गॅस करता, भुरग्यांक आमच्या उपाशी मारता. गॅस, पेट्रोल ते सगळे वाडयत आसात. When international prices come down, they don't decrease the prices. When the international prices, that they give their reason and they keep on increasing, but they never reduce the prices. I request the government to please listen to our grievances and help us in lowering the prices of at least domestic gas. Goa government could have controlled this system. This problem Goa government could have controlled by taking this under GST and making it lesser and control the taxes. पुन्हा सगळे एकठांय जावन चोरूंक लागल्यात आनी ते आपणाचे फ्रेंड आसात पडे, मोदीजीचे फ्रेंड आसात पडे, तांकां फायदो करूंक आमचे गॅस सिलिंडर 1000 रुपीज केला. आमी निशेध मारता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गोवन विमेन, ऑन बिहाफ सगळे आमची गोंयची फॅमिली. गोंयकार बायलांक एक प्रश्न जाला की आमी आमगे भुरग्यांक कितें वाडोवन घातचें. नुस्त्या जाल्यार फॉर्मालीन आनी फळां आनी भाजयेक हेर पदार्थ केमिकल घालतात. आनी एक प्रश्न उठला की आमकां पयशे नाय, ते सिलिंडर इतू म्हारग जाला, 1000चेर पावला, 20 दीस पावना जाल्यार आम कित करपाचें. आमगे मागणी सगल्यांगेले आमगे गोंय सरकार आनी BJP सरकार सेंटर पडता की जशे तेमी मंत्र धाडला आहा की एग्रीकल्चर क्षेत्र इतरी मंत्र मुटचे. आमगे मागणी तेमकां की एक मंत्र आमकांय धाडचे. आमी मंत्र मुटले आनी आमगे भुरगीं आनी गोवा आमी आमचे पोट भरून वयतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चिमलाच्या प्रवीण चोपडेकाराचेर मंगळारा राती कडेन भिराकूळ हल्लो जालो. सध्या ताचेर बांबोळेच्या वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसात. हल्लो कित्याक लागून जालो हाची चवकशी सुरू आसा. मुळात चोपडेकार हो आपाचो वावुरपी. चिमला येवपी प्रस्तावित IT पार्काक ताणें विरोध केल्लो. त्या तेंपान रोहन खंवटेन सांगलें कितें भुरग्यांक काम लागतलें म्हणून, जॉबा लागतली म्हणून. सांगचें म्हणल्यार तेजे कजनाचे मर्सडीज शोरूम येयल्लो आहा, V2 म्हणून मॉल येयल्ले आहा, तितून कितके चिमलकार लागल्या कामाक. हांगा हॉटेल येयल्लें आहा डबल ट्री, तितून कितके चिमलकार लागलेले आहा. हो फोटिंगपणा रोहन खंवटे हो फोटिंगपणा उलयता. कोण काय जॉबाक लागपाचें ना हांगा. फक्त तो चॅकेटां मारता आनी फक्त हे लँड खावपाची कामां करता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आमरण उपोशण अर्द्यार सोडचे पडले उपरांतय राजन घाटे म्हणटा तो हाल्लो ना. तांणी हे झूज जिखले. काळजात दुखपाक लागिल्ल्यान उपचारा खातीर GMCत व्हेल्ल्या घाटेक मंगळारा घरा सोडलो.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कदेल सोडून गोंयाक पूर्णवेळ मुख्यमंत्री दिवपाची मागणी घेवन घाटेन आझाद मैदानाचेर 11 दीस उपोशण केले. उपासाक लागून भलायकी इबाडिल्ल्यान राजन घाटेक ताचे उपोशण फाटी घेवचे पडले. उपचारा खातीर 1 दीस जीएमसीत काडल्या उपरांत मंगळारा ताका घरा सोडलो. आज जे सरकारान जे चलयल्लें आसा ती एक लोकशाही न्ही तर ती राजेशाही या बादशाही. एक खंयचो तरी राजा किंवा बादशाह सीक पडटा तेजी वाट पळयता आनी नेमणूक करिना अशें हें BJPच्या गव्हर्मेंटान चल्लेलें आसा. तेजो हांव आजून पासून निशेध करता. हांवें हंगर स्ट्रायक जेन्ना केल्लो म्हाका दिसतालें हांव हरलो म्हणून, पण हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां हांव जिखलो. कारण गोंयकारांक उठोवपाचें काम हांवें खूब केलें. कारण गोंयकार आमी एकठांय जायना. जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट येता आनी आमच्या डेमोक्रेसी संकट येता तेन्ना हो राजन घाटे हंगर स्ट्रायकचे परत एकदा सुद्दां जाय जाल्यार शस्त्र उबारतलो. Mr. Rajan Ghate's movement was a failure. I will say no, because the day this man has set on a hunger strike, I am inspired by him, and along with me, my entire NGO youth wing, all the 40 constituencies where we are having representatives, are all supporting Mr. Rajan Ghate, and Life is Beautiful NGO will always stay with this man. मामुळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दक्षिण गोंय नियोजन आणि उदरगत प्राधिकरणान बोट धनी आणि घाऊक नुस्तें विकप्यांक SGPDA मार्केटात नुस्तें हाडपाक परवानगी दिल्या. हेच नुस्तें उपरांत किरकोळ नुस्तें विकप्यांक विकपाक दितले. मडगांव आणि फोंडे पालिके खातीर SGPDAन तयार केल्लो ODP मसुदो मान्यताये खातीर TCP खात्याक धाडला. पळयात पुराय बातमी. सगळीकडले नुस्तें एकठांय हाडपाक कसलीच आडखळ ना अशें SGPDAची अध्यक्ष रेणुका डिसिल्वान सांगले. पूण नुस्तेकार आनी बोटधनियांक नुस्तें दवरता ते सुवातेर गाडयो पार्क करपाक मेळच्यो ना. We have no objection of them assembling the fish traders, the rampon cars and the boat cars who are assembling there to do their trade. We have no objection of them assembling, okay? But we have a certain restriction, they cannot park there. And they have given it in writing that they are not going to park over there, okay? That's not a parking area, that's an assembly area, assembly ground where they can assemble and do their trade. मडगांव आणि फोंडे पालिकेक विश्वासात घेवन SGPDAन ODPचो मसुदो तयार केला. हो मसुदो मान्यताये खातीर TCP कडेन धाडला. Revised ODP for Madgaon and Ponda. And before that, government also directed us to prepare a land use plan, present land use plan for both the Madgaon and Ponda planning areas. So we prepared land use maps and submitted to the Town and Country Planning Board. Board has accepted, and that was notified also land use plan. So based on land use plan, then we have conducted a fresh surveys also in the planning areas, both the planning areas, and we have consulted local authorities, Marga Municipal and Ponda Municipal authorities, and with the consultation we prepared a draft ODP, and we placed today for the approval of the authority. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. मोपा विमानतळाक लागून निर्माण जावपी नोकऱ्यांनी पेडणेकारांक प्राधान्य दितलो ह्या उतराची पर्यटन मंत्री आणि पेडणेचो आमदार बाबू आजगावकारान परतून एकदा याद करून दिली. मोपाच्या नोकऱ्यांतल्यान जर पेडणेकारांक कुशीक काडले जाल्यार वगीर रावचो ना. GMR कंपनीचो अधिकारी RV शेषनाक तांणी शिटकावणीच दिल्या. पळयात बाबू कितें सांगता तो. तसो एअरपोर्ट आयल्या उपरांत माझ्या मतदारसंघातले हर एक एम्प्लॉयमेंट हो पयलो प्रिफरन्स आमकां मेळपाक जाय आनी थंय नोकरी आमकां पयल्यो मेळपाक जाय. अगर मेरे मतदारसंघ में जो एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट हमारे मतदारसंघ में मिलेगा और आप वो मिला तो भी आप दूसरा आदमी ले लेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं. हमें मिलना ही चाहिए. कासारवर्णे पेडणेच्या 14 धनगर कुटुंबियांक नवी घरां दिवपाच्या सुवाळ्यांत बाबू उलयतालो. मोपा विमानतळाक लागून जमिनी गेल्ल्या धनगरांक सरकारान 25 कोटी खर्च करून घरां आनी गोठे बांदून दिल्यात.
विधानसभेत खाशेले बिल पास करून सरकारान कासरवर्णेच्या देवस्थानाची 36,800 स्क्वेअर मिटरांची जमीन 6 कोटींक घेतल्या. थंय धनगरांक घरां आनी गोठे बांदून दिल्यात. दरेका कुटुंबाक 800 स्क्वेअर मिटर जागो मेळ्ळा. ते भायर घरांतल्या एका मनशाक मोपा विमानतळाचेर नोकरी मेळटली अशें सांगलां. केंद्रीय आयुष मंत्री खासदार श्रीपाद नायकाचे हजेरीत बाबून धनगरांक तांच्या घराच्यो चावी दिल्यो. आजपासून ही घरां तुमची, हो जागो तुमचो, हें जें कितें हांगासर बांदलां हें तुमचे ताब्यान दिल्लें आहा. आतां तें कशें फुडें व्हरप आनी कसो एकवट सांबाळप, आज जसो एकवट केला तुमी चावी घेवपाचो तसो एकवट सांबाळप. अख्ख्या गोंया भितर खंय कायदो जाला जाल्यार तो ह्या मोपा गांवांत कायदो जाला आनी गव्हर्मेंटान केला की देवस्थानची जमीन हांगा घेतल्या तुमचे खातीर. असो कायदो खंयच जावं ना. खंयचीच देवस्थानची जमीन गव्हर्मेंटान घेवं ना. स्पेशल हो असेंब्लीन कायदो पास करून घेतलो ह्या पर्रीकाराच्या तकलेन, बुदवंत तकलेन. 4 कोटीक हो जागो घेतलो आनी तुमकां सरळ तो दिला. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे दुयेंसाक लागून राज्याचे उदरगतीचेर कसलोच वायट परिणाम जावंक ना. ह्या फॅमिलींक तांचे हक्काचें घर मेळचें हे खातीर पर्रीकारान खूब कश्ट घेतिल्ल्याचें बाबून सांगलें. विरोधी पक्षाचे आमदार आयिल्ल्यान सरकार स्थिर जाला अशें बाबू म्हणटा. सीख आसीत, तेजें जें काम आसीत तें स्लो आपल्या लेवलाचें वसीत, पण डेव्हलपमेंट विकास खंय कमी दवरलो काय म्हणटा तो चालूच आहा. कोटा खातीर सकाळी संक उठ्ठालो तो पयली फायल ती पळयतालो खंय पावला, खंय कित्या खातीर उरला. आतां हो सुद्दां जागो हे धनगर लोकांक दितना थोडो त्रास जावना ताका. हांव जाणा गव्हर्मेंट खंय धोको आहा, कोण कमी जाला, कोण गेला आनी वाडले आमचे, कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. पण बरें चल्लां आनी बरें चल्लां जाल्यार बरें म्हणत इतलेंच. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. केप्यां एकता उत्सव जावपाचो आसा. डिसेंबराचे 1 आनी 2 तारखेर केपेंच्या सरकारी हायस्कुलाच्या मळार तो घडोवन हाडटले. कला आनी संस्कृती खात्याचे जोड पलवान एकता उत्सव संघान त्याचे आयोजन केला अशें संघाचो सचिव प्रभाकर वेळीपान सांगले. उत्सवाच्या 2 दिसा वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें वेळीपान सांगले. उत्सवाचे उद्घाटन कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचे हस्तुकी जातले. आम्ही ह्या वर्साक डिसेंबराच्या 1 तारखेर आणि 2 तारखेर घडोवन हाडटात. एकता युवा संघ आणि कला आणि संस्कृती खाते गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान हो उत्सव आमी ह्या पाडी हायस्कुलाच्या ग्राउंडाचेर आमी घडयतात. ह्या कार्यक्रमाक सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो वतल्यो. आमी सकाळी 10 वरांचेर ह्या कार्यावळी सुरवात करतले. पयलीं तितूंत आसतले ट्रेडिशनल आर्ट. ट्रेडिशनल आर्ट म्हणटा आसतना माडाच्या विराच्यो सान्नी बांदप, फुलांची फाती घालप, मल्लां विणप हे सकाळी 10 वरांचेर कोमेस जातले, सादरीकरण कोमेस जातलें. ताजे उपरांत 4 वरांचेर ह्या एकता उत्सवाचें इनॉग्रेशन जातलें. गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय गोविंद गावडे हांच्या हस्ते ह्या एकता उत्सवाचें उद्घाटन जातलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवीचो पारंपारीक सांगोड व्हडा उमेदीन मनयलो. मंगळारा जाल्ल्या ह्या उत्सवा निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. देवीचे मुर्तीची देवळा कुशीच्या तळ्यात व्हड्यातल्यान मिरवणूक काडली. पयलीं 7 फेरयो मारताले, पूण आतां ह्या उत्सवाक भाविकांची गर्दी वाडत चल्ल्या. देखून फेरयांचो आंकडो वाडोवन 9 फेरयो घालपाक सुरवात केल्या. आज आमचो वार्षिक कालो उत्सव. ह्या काल्या निमित्यान आमी देवीची पालखी ह्या तळये भितर हाडटा आनी फेरी मारता. पयलीं आमी 7 फेरी मारताले. लोकांची उपस्थिती वाडल्यान सगळ्यांक हेजो लाभ मेळचो म्हणून आमी तें 9 केला. कापूर जो आसता तो दोण्याक भरून ते वाटेच्या निमतान सगळी तळयांक सोडटा. हो आमचो उत्सव सकाळच्यान धार्मीक विधी भरपूरशे जाल्ले आहा. आतां हेजे नंतर आमचें महाभोजन आसतलें, तेजे नंतर कालो आसतलो आनी एक कोंकणी नाटक एंटरटेनमेंट लोकांक. ह्या भागाचो सौंदर्यीकरण करचें आनी काही जे कडेन कितें करपाक मेळटा अशें त्या भागांनी म्हणजे करचें अशें तुमची मागणी आसा. हांवें तेजें डिस्कस केल्लें आसा. तर म्हाकाय दिसता की मतदारसंघात आयिल्ली जेन्ना हो बरो म्हणजे पर्यटन स्थळ जावूं शकता हे आनी हांगा सरावंडींग जो जागो आसा
तर बरो प्लॅनिंग करून जर हाका आमी हें करीत डेवलप करीत जाल्यार एक बरें पर्यटन स्थळ ते भावीक हांगा येतातच. त्याच बरोबर तांकां सगळ्यो जर सोयी आसत जाल्यार हे आनीक बऱ्या पडटलें. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को शाराक ताची सैम सोबीतकाय परतून मेळपाची आसा. स्वतंत्र पथाची कुशीची पोरणी झाडां वडोवन ते सुवातेर नवी रोपां लायतले ते दिश्टीन मुरगांव पालिकेन पोरणी झाडां उडोवपाक सुरवात केल्या. वास्को शारांतली स्वतंत्र पथ मार्गांतली 100 वर्सां पयलींची झाडां धोकादायक जाल्ल्यान कापून उडोवची पडलीं. पावस वाऱ्यांत ती पडपाचो भंय आसलो. थळाव्या लोकांच्यो ते विशीं कागाळी आशिल्ल्यो. उपजिल्लोधिकाऱ्यानय ती धोकादायक घोशीत केल्ली. आतां ती सुवातेर नवीन झाडां लायतले. पालिका मंडळाची बसका घेवन हे विशीं निर्णय जाल्ल्याचें नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगलें. आज ही जी पयलीं मुळां आशिल्लीं ती पयलीं आमी मुळां काडटलीं सगळीं आसा तितली ह्या स्टेटाक आनी म्हाका दिसता 15 दिसां भितर झाडां आमी कितें तरी एक बरो प्लॅन केला वास्कोकारा खातीर. तशें पळोवपाक गेल्यार एक्स चेअरपर्सनाक आमचेर आरोप करपाचें हें कारणच ना. कित्याक तो एक 3 वर्सां हांगा एक कौन्सिल फॉर्म जावन चेअरपर्सन आसलो. तेणी झाडां लावन दाखोवपाक जाय आसलें आनी मागीर उलोवपाक जाय आसलें. आयज जेन्ना हांव बदलार एक म्हयनोभर जातलो म्हाज्या फर्स्ट मिटिंगेक हांवें घेतलें की हांगा सगळ्याक मूळ काडून हांव झाडां लायतलो म्हणून. म्हाका तेणी रिक्वेस्ट केल्या आमच्या तुज्या वॉर्ड कावन्सिलरान आनी त्या प्रमाणे आमी पयलीं डिसायड केलें की सिटी आसा ती क्लीन करतले म्हणून. जेन्ना आमी हें रिजोल्युशन घेतलें की झाडां लावपाक त्या बरोबर ताणें एक कमेंट काडलो आमच्या वॉर्ड कावन्सिलराचेर आमचेर काडलो. म्हणून काल आमी परती आमची मिटींग जाली तातूंत ते मिनिट्स आमचे कन्फर्म केले आनी व्हेरी फर्स्ट डे आमी आयज ही झाडां लावपाक स्टार्ट केल्ली आसा. आयज ही मुळां काडटले आनी मागीर झाडां लायतले. हें शार लागच्यान पळोवपी चवथे पिळगेचो प्रतिनिधी सांगता ते प्रमाण ही झाडां पोरणी आसली तरी ती कोसळपाचो भंय आशिल्ल्यान ती कापून ते सुवातेर नवीन झाडां लावपाची गरज आशिल्ली. खऱ्यांनीच ती लोकां खातीर धोकादायक जाल्ली. I am the 4th generation of this place and we were struggling many a times because these trees have been falling on our houses, on public property, and there was even danger to human life. Even during Sapta, the tree near the National Pharmacy also fell. It could have taken several lives. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.